सोशल ऍक्टिव्हिस्ट अविराज देसाई हांणी कुंकोली उद्देगीक वसणुकेत व्यावसायिक वापरा खातीर भुंयगत उदक अनधिकृतपणान काडपाचो आरोप केला। हाच्या आदी न्यायालयान संबंधित उद्देगीक दंड घालून ही विहीर बंद करपाचो आदेश दिल्लो असो देसाई हांणी सांगलें। पूण आता बांयचें उदक व्यावसायिक कामां खातीर वापरता असो ताचो आरोप आसा। उदक संसाधन खात्यान हस्तक्षेप करचे, न्यायालयाच्या निर्देशांक अंमलबजावणी करची आनी योग्य ती कारवाय करची अशी मागणी देसाई हांणी केला। तशेंच गोंयच्या सौमीक उदका संसाधनाची राखण करपाची मागणी तांणी केला। कुंकळी इंडस्ट्रियल स्टेटीक एक ग्लोबल स्पार्क म्हण ह्या फॅक्टरीन 2024 एक ओपन वेल मारली आणि तो तितून कमर्शियल उदक आसते आपल्या फॅक्टरीक यूज करी। आणि थंय जेन्ना हांवें कंप्लेन करून WRD तेन्ना WRD डिपार्टमेंटान इन्स्पेक्शन करून तेका एक फायन इम्पोज केल्ली त्या हेजेर आणि ती फायन जावन आसली 5.5 ते 6 लाख रुपया। बट आता सरप्रायझिंगली ते पळोवपाक गेल्यार अजुनूय ती वेल तशी आसा आणि तो यूज करता, इन यूज आसा। हांवें WRD एक लेटर बरयला, बाबा तुम्ही आता पळय पावसूय कमी पडलो आसा गोंयांत आणि तुम्ही बारीक लोकांक जनरल लोकांक थोडें उदक खंय यूज केलां अशें यूज केलां रोखडे फायन इम्पोज करता तुम्ही। तांकां कोण सांबाळटा? हे इंडस्ट्रियलिस्टांक कुंकळे उदकाचे मिसयूज जाता ते कोण सांबाळटा आणि तेंचे फाटल्यान कोणा हात आसता? WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकरान हे क्लियर करचे कुंकळकारांक। कित्याक कुंकळ्यात जे उदक आसा ग्राउंड वॉटर आता एट प्रेझेंट स्टेट कुंकळच्या वेल्स ज्यो आसा कंटॅमिनेटेड जाल्ल्यो 2007 ड्यू टू इंडस्ट्रियल पोल्युशन। तेन्ना सावन कुंकळकारांनी वेल आसा त्यो अबंडन केल्यो आसा सबंद इन द रेडियस ऑफ कमीत कमी 3 किलोमीटर। आमी कितलीशी लेटर बरयली, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा जावं म्युनिसिपालिटीन आमगे कितलीशी लेटर बरयली, पूण तेचेय इन्स्पेक्शन जायना। पूण जेन्ना हे जे इंडस्ट्रियलिस्ट आसा जे ओपन वेल मारून जे उदक आपल्या प्रिमायसिसांक घेता आणि WRD तरी योग्य आसा जाल्यार हेजे फाटल्यान कितें तरी हँड इन ग्लोव म्हणटा ती ही गेम आसा। आणि हांव स्पश्ट एक रिक्वेस्ट करता आणि स्पश्ट आव्हानूय दिता सरकाराक की तुम्ही जल बचाव आणि हे ते एक जायती हे काडटा तुम्ही, पूण तुमकां कुंकळी दिश्टी पडना। हे जे दोन भशेन जी तोंड दाखयताय आपल्याली ती बंद करची आणि ह्या ज्या इंडस्ट्री ग्लोबल इस्पात म्हणटा फायन जी पडली ती फायन रिकवर करची आणि ती आता ती ओपन वेल आसा ती तुम्ही पुरोवची हेच हांव सरकाराडेन आणि आमचो WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर यांचे कडेन मागता। WRD हांवें फाटले दिसा वचून एक वचून मेळ्ळो की बाबा हेजी स्टेटस म्हाका सांग म्हूण, ह्या बांयची स्टेटस सांग। कित्याक फाटले दिसा खूब रिपोर्टरान येवन सुद्दां ती एक न्यूज केला की हेचो स्टेटस कितें आसा, ह्या बांयचो प्रेझेंट बांयचो जी फायन पडली आणि तेका तुम्ही ती फायन तुम्ही मुखार लेटरूय करूना की कलेक्टरा ही पुरय म्हूण। कित्याक डिझास्टर मॅनेजर तेच कडेन आसा कलेक्टराडेन। आता हांव थंय गेला, हांवें थंय एक एप्लिकेशन एक फ्रेश एप्लिकेशन केला की तुरंत हेजे इन्स्पेक्शन जावचे आणि एक स्टेटस रिपोर्ट हेमी गव्हर्नमेंटाक सबमिट करचो बिफोर द असेंब्ली। अदरवायज हे सगळे हे दोळ्या उदक लावपाचे हे कुंकळकारांक आणि सबंद गोंयांत दोळ्या उदक लावपाचे हे काम हे चालू आसा WRD कडच्यान। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।